कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्या तर वावुरया जावंक आमचे कारण मोगाचनो तुमकां सोमेस्तांक कार्मेल किरण नियाळाक स्वागत. आमी येदोळो कुटुंब आनी ह्या कुटुंबाच्या विविध समस्या विशयंत नियाळ केल्लो आनी आज तावन आमी कुटुंब आनी मागणे आनी हाचो पयलो हंत जावन बिब्लिकल प्रेयर बायबलांत मागणे वा देवाच्या उतरांत मागणे देवाचे उतार आनी मागणे ह्या विशीं आमी हंत हंतांनी नियाळ करूंक पळोवया. बायबलांत साबार तरांची मागणी आसात. साबार व्यक्तींनी ही मागणी देवा लागीं उसारल्यांत आनी ह्या मागण्याच्या विशयंत आमी हंत हंतांनी नियाळ करया. आज साबार जण मागतात पूण साबार पोटी आमचे मागणे फळादीक जाता खंडीत जावन जाता पूण थोड्यो पोटी कश्टां संकश्टा वेळार आमी मागिल्लें आमकां मेळना मागणें फळादीक जायना म्हणून आमी चिंतचे आसा आनी अशें अणभोगशिल्ले साबार जण आसात. तर कित्याक मागणें फळादीक जायना? साबार पोटी आमी नोवेनां करता नोवेनाचो फळ आमकां मेळटा पूण नोवेन खाली धरचें आमी देवा थावन उपकार मागच्याक मात्र गी. जर तर अशें आमी चिंतलें देवा कडेन आमी हर एक फावटी वचून देवा म्हाका हें दी ह्या विघ्नांतले निवार ह्या अवघडांतले निवार म्हणून मात्र आमी उसारलें जाल्यार रामकृष्ण परमहंसा भारताचो एक संत अशें म्हणटा तो देवाक एका गायक सैरी करता. एकलो रैत गायक बऱ्या तरान पोसता आनी ताका पेंट घालता ताका बातेन घालता थंड घालता पूण केदोळ म्हणसर केदळा म्हणसर ती गाय दूद दिता गी तेदो म्हणसर तो पेंड बातेन सगळें घालता पूण ज्या दिसा ती गाय दूद दिवंक रावयता दूद दिवचें रावयता ती गुड्डू जाता तेन्ना तो ती गायक बातेन आनी थोंड घालच्या बदलाक एका कासायकाराक तो विकता. तशेंच रामकृष्ण परमहंसा म्हणटा की साबार पोटी आमी देवाक एका गायक सरी करचें आसा. केदो म्हणशीर देव आमी मागले आमकां दिता तेन्ना देवाचेर विश्वास भावार्थ बरवोसो मागणें सगळें आमी करता पूण ज्या दिसा देवान मागलें आमकां मेळना तेन्ना आमी साबार पोटी वो आमचो मदलो संबंद मागण्या मुखांतर आमी होगडावंक पावता. मुखार आमी मागचेंच थोडे मागचेंच रावयतात पूण मागणें जावन आसा एक संबंद केदाळाय आळवाणा केदाळाय बाळवाता. बापाय आनी पुता मदलो संबंद या व्हंकले आनी न्हवऱ्या मदलो संबंद या इश्टा मदलो संबंद
वो खाली मागच्यान मात्र आटापूंक ना बगार कश्ट जावं दी सूख जावं दी दूख जावं दी संतोष जावं दी वो संबंध केदाळे आसा तुमकां एक उदाहरण दिवचें जाल्यार थोड्या वर्सां आदीं हांव उत्तर इंडियाक अलाहाबाद पावुल्लो आनी थंय अलाहाबादांत संगम म्हणून एक जागो आसा वो संगमा म्हळ्यार थंय दोन न्हंयो एक जातात संगमा जातात एका कुशीन गंगा येता आनी एका कुशीन यमुना येता आनी ह्यो दोन न्हंय उपरांत एक न्हंय जावन मुंदारून येतात त्यो दोन न्हंयो एक जाल्ली ती न्हंय मुखार येता आसतना सबारपटी बऱ्या लेवल थंडाचेर ती वाळोवंक पुरो थोडे पटी फातरांनी ती आपटोवंक पुरो ह्या रान्या मोल्यांनी ती वाळोवंक पुरो थोडे पटी उबार पुरवत तावन सकयल ती पडोवंक पुरो जाल्यार ती थंडार वाळोवं ह्या फातरांचेर ह्या वयर तावन सकयल ती वाळोवं जाल्यार ती इंगड जायना बगार ती एक न्हंय दोन जाल्ल्यो त्यो एक न्हंय कश्टांत आनी तशेंच सुखांत म्हणले बरी एकच न्हंय जावन मुखार वाळोवन सागराक शेरवता पर्यंत एकच जावन उरतात तशेंच देव आनी आमचे मदलो संबंद खाली संतोशान मात्र आमी देवाक हरसूंचे जाल्यार आनी कश्टा वेळार आमी देवाक विसरावन जाल्यार ताका मागणें म्हणनात ताका संबंद म्हणनात मागणें जावन आसा एक संबंद आनी संबंद तुटलो तर आमचे मदलो तो बांद तुटलो म्हळ्यार मागणें आमकां आनी देवाक आसो तो सांको तो तुटलो सबार तरांची मागणी आसात पयलें जावन आसा तोंडपाशी मागणें तोंडपाशी मागणें म्हळ्यार आमी बायपाट आंबोरी जावं दी तेर्स जावं दी या इतर नोवेनां जावं दी आमकां आसली ती आमकां गोत्त आसली ती मागणी आमी बायपाट म्हणची हांगा सबारपटी आमकां तें म्हणून इतलें सलीस जालां की आमचे गिन्यान थंय दावना म्हळ्यार आमी बाय हार्ट थोडे पटी रेडो मुतुल्ले बरी आमी म्हणून येवचें जावन आसा कितें म्हणटा हांव सबारपटी आमी नेनाव दुसऱ्या तरांचें मागणें जावन आसा थोड्यांचें मागणें खाली थोड्या जाग्यांक या वेळाक तें सीमीत जावन आसा प्रेयर इज कन्फायन्ड टू स्पेस एंड टायम थोड्या जाग्यांक मात्र मागचें जाग्यांक गेल्यार मात्र मागचें थोड्यांनी चिंतचें आमी मागा जाय जाल्यार इगर्जेक वचून मागा जाय हें आमी मागचें जाल्यार सांजेर आमोरी आनी तेर्साच्या त्या सांजेच्या वेळार आमी मागा जाय उरलो दीस देवाकच आमी विसरता पूण संबंद असो न्हय देव आनी आमचे मदलो संबंद असो न्हय तो थोड्या जाग्यांक या थोड्या घडयांक सीमीत ना देखून मागणें म्हळ्यार आमचें सगळें जिवनच जावन आसा मागणें देखूनच मागण्या आमी सरी करता व्हंकले आनी ह्या न्हवऱ्या मदलो संबंद ह्या पुता आनी बापाय मदलो संबंद ह्या इश्टा मदलो संबंद हांकां ह्या संबंदाकच आमी मागणें म्हूण सांगता देखून मोगाचें न्हू असल्या एका संबंदांत कश्ट आसा सूख आसा बेजाराय आसा आनी ददोसकाय आसा जाल्यार आमी एकामेका वांटून घेवन एकामेका आदारसून आनी सुदारसून एकामेका बोगसून पिडेंत आनी शिडेंत तशेंच संतोशांत तशें भलायकेंत आमी एकामेका वांटून घेवंक मुंदारून आसा देखून ह्या बायबलाचें मागणें जावन आसा एक संबंद आनी हो संबंद खाली उतरांनी मात्र न्हय बगार मौनपणान ती आटापून आसा देखूनच बायबलाचें मागण्याचें सूत्र संबंद उतरांनी तशें मौनपणांत आटापून आसा
पूण आज आमी पळयता कितें आज उतरां चड जाल्यांत मौनपण उणें जालां देखून मौनपण मागण्यांत मौनपणाची प्रामुख्यता आमी इल्लें समजूंक प्रयत्न करया. प्रेयर इज सायलन्स. मागणें जावन आसा मौनपण आनी हें आज आधुनीक काळार भोव गरजेचें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आयचो संवसार आवाजाचो संवसार जावन आसा. आधुनीक मनीस मौनपणाक तो भियेता. आमच्या घरांनीच आमी पळयल्यार 24 वरां टीव्ही रेडिओ मोबायल चॅटिंग SMS वॉट्सॅप ट्विटर सगळें हें पुरो ना जाल्यार आमचें जिवनच कितेंगी आमी होगडायिल्लें म्हणलें बरी जाता. कितेंगी एकसूरपण कितेंगी बेजाराय आमकां मौनपण एकसूरपणांत रावोंकूच गुत्तुना. घरान आमी कामातावन या इस्कोलांतल्यान घरा आयल्या जाल्यार आनी कसलोच आवाज ना तर तक्षणच घरा वचून टीव्ही ऑन करतात रेडिओ ऑन करतात या म्हणटात की गरज निशब्द आसतना म्हाका गरज खावंक येता म्हणून. देखून मौनपण एकसूरपणांत रावूंक आमी खावंक जेवंक नजो. आमी परतून मुंदरून पळयता आमच्या आयच्या काजरांनी कार्यक्रमांनी सावंड सिस्टम कितलें व्हड म्युजीक घालें तितलें व्हडलें सेलेब्रेशन म्हणून साबारांनी चिंतचें आसा. काजराच्या हॉलाक गेल्यार आमकां एकामेकां उलोवंक एकामेकां भेटोवंक एकामेकां आदल बदल करूंक आमचें उलोवणें आमकां आसाध्य जाता. तशेंच इगर्जांनी कोयार इतलें लावड जालां की ती कितें सिंग करतात तें आमकां समजोंक समजना आनी ती सिंग करतना आमकां मागोवंक जायना. अशें सगळ्यांनी आज आमी सावंड या शब्द चड आनी चड वापरचे आवाज चड आनी चड आसचो आमी पळयता. तर ह्या मौनपणाक एक सवाल आमी विचारी जाय. कित्याक आधुनीक मनीस ह्या मौनपणाक निशब्दतेक तो भियेता. मौनपणांत रावून एकसुरो एका रुमांत आपल्या रुमांत रावून सारूंक सबार जण भियेतात. कित्याक ते भियेतात? कित्याक म्हळ्यार सबार जाणांच्या अंतस्करण आनी काळजांत सबार खंत दूख टेन्शन आनी तशेंच हेरां विशीं राग मोसूर हगे हें सर्व स्टोर जावन आसता. आमच्या सायकॉलॉजी म्हणटा आमच्या इन द अनकॉन्शियस अँड सबकॉन्शियस लेवल ऑल दीस थिंग्स आर स्टोर्ड. देखून आदीं हेरांनी आमकां सोल्यो गाळी आमकां केल्ले गायी हेरां विरोध आमकां आसलो राग या मोसोरू हें पुरा तें आमच्या काळजांत या आमच्या अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस त्या जाग्यार तें जोगोवन आसता. आनी केन्ना आमी मौनपणांत रावता केन्ना आमी निशब्दतेंत रावता तेन्ना ताचो आमकां उडास येता. तें बरुल्लें एका उपरांत एक भायर येता. आनी केन्ना तें आमच्या गिन्यानाक येता तेन्ना आमकां ताचो उडास येता. हेरांनी सोल्ल्या गाळयांचो हेरांनी केल्ल्या गायाचो आमचे फाटलेंत खंत दूख बेजाराय हेरां विशीं जातलें हागे मोसोरू राग हें पुरा आमच्या उडासाक येता. आनी तेन्ना आमी ददेस्पोट जाता आमकां बेंबिरान दिसता हेरां विरोध आमकां राग उमाळोन येता. देखूनच ह्या सर्वतावन पयस जावच्या खातीर टू एस्केप आमी आवाज आव्हान करता. वी इनवायट द नॉयज. आवाज आयल्या तक्षणा हें वयर येना बगार तें आनीकी आदलें आनीकी आमच्या काळजाच्या गुंडायेक आमी लोटूंक प्रयत्न करता. थोड्यांनी कशें तुमी पळयलां कासव या कोंगो या कुबो लो तकली भायर घालता आसतना कोणेंय पळयलें या ताका आपडलें जाल्यार
तक्षणच आपली तकली भितर कट्ट्या भितर घालता. तशेंच हर एकलो मनीस आपलें गिन्यान समाधानेन दवरूच्या खातीर केन्ना ताका आदल्या पोरण्या उडासाचो गायाचो हगे मोसराचो उडास येता तेन्ना ते सगळे गायी तो भितर लोटूंक पळयता आनी नॉयस या फिल्म्स पियोवणे लैंगीक कुशलाय हे पुरो वापारन ते तो ताचो उडास सोडूंक पळयता. तो उडास करिना पूण हातूंत हांव ताका ताच्या समस्यांक सवाल मेळटा गी ना. पूण धरून थोड्यांनी वर्कहॉलीक जावचें आसा, थोड्यांनी पियोवणे धरचें आसा, थोड्यांनी वचून फ्रेंड्सा लागीं पट्टंगां मारचीं आसात. हातूंत हांव तांचे समस्ये केदींगच उणें जायनात. तुमकां एक दृश्टांत दिवचें जाल्यार चिंतया एका मानेस्ताक गाय जालो आनी तातूंत इल्लो पूळ भरलो. ते दीस घरांत कामांत तो घरा आयलो आनी ताका एका काजाराक वचोंक आसा म्हूण चिंतया. तक्षणांच तो कितें करता, वेळ ना त्या गायाच्या भोंवतणी तो एक रावंड बँडेज बांदता आनी ताचेर तो इल्लें सेंट शिंपडायता गाणेनांतले बरी आनी काजाराक येता. काजाराक आयिल्लो राती न्हिदता आनी दुसऱ्या दिसा तो ते रेवडायिल्लें बँडेज काडटा आसतना कितें जाता, तो गाय आनीकी सड जाला, पू आनीकी सड भरला आनी गाण आनीकी सड वाडल्या. तशेंच जर तर ताणें कितें करी जाय आसलें, ताणें बरें वोकात घालून तो गाय बऱ्या तरान बांदलो जाल्यार दुसऱ्या दिसा तो गूण जातो आसलो. तशेंच आमी आमच्या समस्यांक जर तर आमी सोल्युशन फायंड आवट करिना तेन्ना तो गाय आनीकी सड आनी सड गूण जाता. तर कसलें सोल्युशन? खंयच्याय समस्याक वकात ह्या समस्यातान पयस जावचें न्ही, बगार त्या समस्याक फुड करून परिहार सोदचो. आनी आमच्या ह्या समस्याक परिहार कसलो? मौनपणाचें मागणें, प्रेयर ऑफ सायलेन्स. कित्याक म्हळ्यार मौनपणाच्या मागण्याच्या वेळार आमचें स्वापण, आमचें रियल सेल्फ आमच्या मुखार येता आनी आमी कितें जावन आसा तें आमकां कळटा. आमच्या मोतीक गिन्याक रूप आमकां तें झळकता आनी तें सगळें आमी मागण्या द्वारे देवाक आमी अर्पीत आसतना सवकास ताका परिहार लाभता. आमचे गायी गूण जातात. कित्याक म्हळ्यार पयल्या सुवातेर आमकांच आमी स्विकारसिता आनी दुसरें जें कितें आसा त्या मौनपणाच्या मागण्यांत आमी देवाक समर्पिता. देखूनच सायलेन्स मौनम म्हणून संस्कृत टर्म. मौनम मुनी म्हणल्यार तावन येता. मुनी म्हळ्यार कोण? तपस्वी. तोप करचो आनी तपस्वी मौनपणांत मागणें करचो मनीस जावन आसा. देखून कशें एक तपस्वी अरण्यांत मौनपणी मागणें करता, मौनम तो आचारसिता आनी ह्या वरवीं ताचे सगळे कुसडाई नितळ जावन तो देवाक आनीकी सड आनी सड लागीं सरता. तशेंच आमच्या जिवनांती आमी मौनपणाचें मागणें करता आसतना आमकां हें साध्य जाता. देखून मोगाच्यानो आमच्या ह्या आधुनीक जिवनांत आमी मौनपणाचें मागणें शिकया. मौनपण सबारपटी आमी तोंडपाशें जायतें मागणें करता, पूण मौनपणाचें मागणें आमी शिका जाय. एक सुरे रावूंक मौनपणान देवाचो नियाळ करूंक आमी भियोवचें न्हय. बगार केन्ना आमी ह्या मौनपणास देवाचो नियाळ करता, आमचें सगळें जीवन, आमचे कश्ट संकश्ट आमी देवाक अर्पिता, तेन्ना आमचे आसली ती कुसडाय सगळी नितळ जातली. देवाक आनी पेल्याक आमी चड आनी चड लागीं जातल्या आनी हें मौनपणाचें मागणें आमकां सलिसायेन देवातय आनी एकामेकांतय एकवट जोडूंक आमकां कुमो करतलें. ये जेजू बालका नामान तुका, ये जेजू
येशू बाळका वंदन तुका बेसावांचेर गाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ दवर बेसावांचेर गाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा